संजीवनी कारखानो बंद करून ताच्या जाग्यार इथेनॉल तयार करपाचो कारखानो घालपाचो विचार सरकारान चलयला. इथेनॉल तयार करपाचो नवीन कारखानो वर्साचे 12 म्हयने चलतलो अशें सहकार खात्याचो मंत्री गोविंद गावडेक पत्रकारांनी संजीवनी कारखान्याचेर विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर जाप दितना उलोवन गेलो. येस, ऑलमोस्ट न्ही स्टार्ट केलो ऑलरेडी. ऑलमोस्ट बीन शब्द काडपाक हांवें म्हणलं मरे फुडल्या वर्सा त्या सिजनाक 1 वर्साच्या कालावधी भितर आमी तो शुगर फॅक्टरी सुरू करपाचो आमचो मनोधय आसा. कारण शुगर फॅक्टरी उबो करप म्हळ्यार इट इज नॉट अ जोक. टॅक्निकल एस्पेक्ट्स आसात, इंजिनियरींग डिझायन आसतात, जेन्ना कमिशन जाता ताका आमी इन्स्टॉलेशन जाल्या नंतर काय कमिशनींग लागता, काही प्रॉब्लेम्स येवपाक शकता. इट इज अ मॅकॅनिकल हें आसा. प्रयत्न आसा की फुडलो सिजनाक हंगामी सिजन जो येतलो ते वेळाचेर शुगर फॅक्टरी एज इट इज उबी रावतली. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव शुगर प्रोड्यूस करतलो तें आत्तां तुमकां सांगपाक शकना. हांव शुगर प्रोड्यूस करतलो तें आत्तां तुमकां सांगपाक शकना. पण हो शुगर फॅक्टरी जी आसा आनी एक अत्यंत म्हत्वाचें, यू मस्ट हायलायट दॅट, आज पर्यंत हो शुगर फॅक्टरी फक्त 55 दीस ते 78 दीस मॅक्झिमम सुरू जाल्लो आहा. म्हजो प्रयत्न आसा हो शुगर फॅक्टरी जी आसा ती वर्सांतले 365 दीस किंवा वर्सांतले 364 दीस आसा तितली भर ती सुरू उरपाचो असो म्हजो प्रयत्न आसा. आणि त्या अनुशंगान आमी पावलां आज मारिल्ले आहा. हांवें म्हणलां दुसरो हांवें केलो म्हळ्यार तितून हांव शुगरूच निर्माण करतलो हें हांवें तुमकां हांवें सांगना. शुगर केना पासून साखरूय निर्माण करपाक शकता. येस, तेजो एक्सरसायज करूनच हांव तुमकां उलयता न्ही. इथेनॉल मॅन्युफॅक्चर करपा खातीर, प्रोड्यूस करपा खातीर शुगर केनाचीच गरज ना, हें पयलू तुमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. इथेनॉल मॅन्युफॅक्चर करपा खातीर, प्रोड्यूस करपा खातीर शुगर केनाचीच गरज ना, हें पयलू तुमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. तेजे खातीर सबस्टिट्यूट जो रॉ मटेरियल आसा हेजे मार्केट सर्वे हें सगळें आमी आज केल्लें आसा, ग्रावंड वर्क केल्लें आसा. आनी म्हणूनच आज स्टेटमेंट हांव करतां. बिफोर maize and sugarcane, both the things, maize and sugarcane. फॅक्टरी कित्याक प्रॉब्लेम जाला, 78 दीस आमी ती चलयता, मागीर कांय ना न्ही. जेन्ना एक सायकल किंवा आमी स्कूटर आमी जेन्ना घेतली ती जेन्ना चलत रावतली त्या प्रमाणाची ती बरी आमकां हें दितली. इट इज द सेम थिंग, इट इज अ मॅकॅनिक्स. कळ्ळें न्ही. म्हणून आमी घरान जर गाडी दवरली जाल्यार ती स्टार्टूच जावपा ना. इट इज जस्ट लायक दॅट. दॅट इज अ बेजीक नॉलेज, इट इज अ प्रिंसिपल. कळ्ळें न्ही. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां काही गोष्टी मुखार व्हरपाची गरज आसा. आनी म्हणूनच आय हॅव मिन्स माय गव्हर्मेंट हॅज टेकन दीस डिसिजन. I have not yet decided whether it is a PPT project, but mostly it will be the PPT project. संजीवनी कारखानो अंदू बंद असलो तरी शेतकऱ्यांनी भिवपाची गरज ना. तांचो ऊस थारायल्ल्या तारखेक संजीवनी घेतली. शेतकऱ्यांचे नुकसान करचे ना. सरकारी तिजोरेचेर मात सुमार 1.95 कोटींचो आर्थीक भर येतलो अशें मंत्री गावडेन पत्रकारांक सांगलें. आमी 31 तारखेक ऑर्डर दिल्ली आशिल्ली टेंडर फ्लोट करपा खातीर. आनी 1 तारखेक म्हणजे एखादे वेळ आमची ऑर्डर जावन जाल्यार कोणाक तरी दिसलें आसतलें कांय जायना किंवा आमी तें केलें आहा अशें एखादें सांगपाक दिसता. म्हणजे 2 तारखेक कोण तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्यान ते आयले की आमी 20 दिसांची तुमकां टायम दितात. हांवें तो एक्सेप्ट केल्लें आसात. कापासात आसचें तुमी आंदोलन करून दाखयचें अशें म्हणून. कारण हांवें तेंच सांगिल्लें आहा तांकां. म्हजें इतलेंच इंटेंशन आहा की शेतकऱ्यांक हांव केन्नाच नुकसान करपाक दिवपाना. शेतकारांनी लायिल्लो ऊस जो आसा तो ऊस त्यांच्या ठरलेल्या डेटीनुसार आमी ऊस घेतले आणि तो ऊस शेजारच्या राज्यान जी आमची फॅक्टरी जी आसा, म्हाका दिसता आमी ऑलरेडी 12 तारखेक ताजे टेंडर ओपन जाल्ले आसात. म्हाका दिसता लेटेस्ट लागींची जी फॅक्टरी आहा तेणेंनी बीड केल्ले आसा. ट्रान्सपोर्टर जो आसा किंवा जे हार्वेस्टिंग करपा खातीर जी गँग्स जी आसात ह्या सगळ्यांचे टेंडर जाल्ले आसा. आणि आमी वेल प्रिपेर्ड आसात. 18 तारखेच्यान आमी तो शुगर केन घेवपाचो तांकां लेटर आमी धाडपाचो आमी हें केल्लो आसात. काल हांव वाडे सारकेल्या भागान वचून जवळ जवळ म्हाका दिसता 500 ते शेतकरी उपस्थित आशिल्ले. सगळं तुमकां मिडियान कवर केल्लें आसा. तांकां हांवें सगळें सांगिल्लें आसात. कोणाचो एक प्रश्न म्हाका तेंच्यांनी कोणीन करूं ना. पूण हांव शेतकऱ्यां बरोबर आसा, मुख्यमंत्री शेतकऱ्यां बरोबर आसा. आनी फक्त हें करता करता आमकां अडचणी हे येतल्योच. तांचे खूब समस्या आहा. समस्या आसतना आमी कितें करपाक जाय की जो पर्यंत आमी कामूच सुरू करूना तो पर्यंत कितें व्यत्यय येतले तेजेर आमी निवारणूच करपाक शकपाना. आनी म्हणूनच
नुस्तें खादन आसतना आमी बरे दीस आमी शेतकाऱ्यांक दिवपाचो, खास करून हे उशेलकारांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. कसलें टोटल प्रोडक्शन तुका आत्तां म्हज्या कडेन तें फिगर ना, बट ऑलमोस्ट 35 लॅक्स म्हणजे 35 लॅक म्हणजे कितें म्हणटा ताका लॅक्स केजी अशे तरेचे म्हणजे कितले जावपाक शकता ते. हय म्हणजे हय लॅक्स केजीन म्हणलां हांवें तुका 35 लॅक. कितें विकत ना आमकां फक्त ट्रान्सपोर्टेशनाक कॉस्ट येतलो न्ही. ऑलमोस्ट आमकां ट्रान्सपोर्टेशनाक 1.95 crores एक्स्ट्रा लागतलो. 1.95 approximate figure I'm talking about. It depends upon the contractor which has bid the main. आनी तातूंत भितर हांवें एक गोश्ट केल्ली आसा, जे आमचे गोंयचे ट्रान्सपोर्टाच्यो 35 to 40 व्हेहिकल्स आसात तांकां सांगलां तुमची जर गाडी जर कंडिशनान जर बरी जर आसा जाल्यार तुमकां हांव पयलो प्रिफरन्स दितलो, आनी ज्यो गाडयो ज्यो लागता आमकां एडिशनल त्यो गाडयो आमी त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान घेतले अशे तरेचे हांवें तांकां सांगिल्लें आसा.